न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हॅलो एवरीवन, तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव ऐश्वर्या खोर्जवेकर तुमकां सगळ्यांक न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार दिता। तर आतां आमी पळोवया आयज दिसाच्यो जितल्यो घडणुकी आहा त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडून दवरिता। सो आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया। तर आतां पयलीं आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या। सुशांत, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? आयच्या दिसातली सगळ्यात म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार राष्ट्रीय खेळा सर्तीक आयच्यान उपचारीक सुरवात जाल्या। गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो फिवर आसा। आयज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या उपचारीक सुवाळ्याचें उक्तावण केलें। आयच्यान बॅडमिंटन जो खेळ आसा ताका सुरवात जाल्ली आसा। ऑफिशियली इनॉग्रेशन 26 तारखेर जातलें, पूण आयज बॅडमिंटन खेळाक सुरवात जाल्ली आसा। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक विद्यार्थी जावं किंवा तरणाट्यांक एक आवाहन केलां, तें म्हटल्यार मोबायलाचेर गेमी खेळचे कमी करात आनी खेळा मैदानाचेर खेळात। ताका लागून तुमचे भलायकेकय बरो हे मेळटलो। दुसरी एक अशी बातमी आसा की गोविंद गावडेन सांगला की राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे इंडोर जितले इव्हेंट आसात तातूंत विद्यार्थ्यांक 50% सिटां राखीव दवरतले। आउटडोर तांकां तितलोसो हे ना, कित्याक आउटडोर जे खेळ आसात तातूंत विद्यार्थ्यांक तितलो वांटेकार जावपाक मेळचें ना, पूण इंडोर खेळांनी विद्यार्थ्यांक 50 सिटां जी आहा 50% सिटां ती राखीव दवरतले अशें स्टेटमेंट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। थँक्यू सुशांत। नॅशनल गेम्सा सुद्दां आमकां बरीच म्हायती मेळिल्ली आसा। आतां आमी उशा कडेन या। उशा, आयच्या दिसाची न्यूज कितें? आयज पयलीं म्हणल्यार जो फाटले कितलेशेच दीस जाले एक करमलघाट हो विशय चर्चेत येतालो आनी सभापती रमेश तवडकरान हो विशय केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन मांडिलो। आनी आयज ह्या जे करमलघाट वॉल्त आसले आनी ताका रुंदीकरणाची मागणी आसलेली ती खंय तरी पुराय जाता आनी 28 कोटीची निधी मंजूर जाल्या। आनी बऱ्यांतली बरी गजाल म्हळ्यार कितें, त्या वॉल्तार खूब एक्सिडंट जाताले आनी लोकांची मागणी आसलेली काणकोणकारांची की थंय रुंदीकरण जावचें, पूण ते रान खात्याच्या हातून येताले म्हण खंय तरी ते मान्यताय मेळनासली। पूण आयज निधी मंजूर जाल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार जे SGPDAचे रिटेल नुस्तेकार आनी होलसेल हेंच्या मदीं कोफुसांव जाल्या। रिटेल नुस्तेकार आसात ते म्हणटात की तांकां होलसेल मार्केटांक बसपाक दिवचें आनी ह्या संदर्भान आयज SGPDAचे जे अध्यक्ष आसा दाजी साळकर हांचे कडेन चर्चिला वांगडा ते मेळपाक गेल्ले आनी तांच्यांनी भेट घेतली। ह्यो आमच्यो पुराय आनी विस्तारान बातमी पळोवपाक 7 PM बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात। थँक्यू उशा। आतां आमी संजना कडेन या। संजना, आयच्या दिसाचो नियाळ दी। आयच्या दिसाचो नियाळ म्हणजे हालीं आमी पळयता की रस्त्याचेर जेन्ना वयता तेन्ना रस्त्याच्या दोनूय वाटेनच्यान विक्रेते बशिल्ले आसता, पण ह्या विक्रेत्यांक लागून खंय तरी अपघात किंवा बारीक वायट घडणुको घडूं शकता, म्हणून हाचेर कारवाय करपाची गरज आसली। पण आतां खंय तरी ल्हव पालिका ज्यो आसा त्यो कारवायो करपाक सुरवात करता। आयज सकाळीं दिवचल म्युन्सिपालिटीन रस्त्या देगेक जे बिचोले पूल आसा नवो तेजे देगेक बेकायदेशीर नुस्तें विक्री करताले तांकां तेंच्यांनी आयज तांचेर कारवाय करून तांकां काडले आनी ह्यान फुडें जर परत दिसले जाल्यार तांचेर आनी खर कारवाय करपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली आसा।
आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार पणजेची आसा ती बीन तशीच आसा. पणजेच्या बांदोडकर रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्या आनी 2 परस चड फावटी येरादारी नेमांचें उल्लंघन केल्ल्या 18 टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातली. कारण ह्या टॅक्सीकारांचे परवाने रद्द करतले अशें खात्याचो संचालक राजन सातर्डेकर हाणें सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. आता आमी समीपा कडेन या. आयच्या दिसाची मेन बातमी खंयची? आजच्या दिसा मेन बातमी म्हटल्यार आपान एक न्यू एक्सायज स्कॅम म्हणून एक खुलासो केला आनी सरकाराचेर फार पेटयला. तो म्हणटा की एक्सायज डिपार्टमेंट जे हायर अप्स आसात ते डुप्लिकेट सोरो करता, डुप्लिकेट बॉटलिंग करता डुप्लिकेट सोऱ्याची आनी ड्युटी लायन आसतना ते भायल्या स्टेटींनी स्मगल करतात. आनी ती स्मगलिंग म्हणटा ती गुजरात आनी ह्या सारकिल्या राज्यांनी जाता. गुजरात म्हणटा ती ड्राय स्टेट आनी ह्या ड्राय स्टेटीन सोरो म्हणटा तो गोंयसून स्मगल जाता. तेंचें म्हणणें कितें आहा, जे डिस्टिलरीज आसा गोंयान, ह्या डिस्टिलरीज हो स्पुरियस आल्कोहॉल म्हणल्यार डुप्लिकेट सोरो तयार करता. म्हणल्यार व्हडल्या सोऱ्यान कसलो लो क्वॉलिटीचो सोरो मिक्स करप. आनी तेंच्यांनी एका संदर्भ असो दिला, जे डिस्टिलरीज आसात तांकां एक कोटा येता सद्दां हेजो स्पिरिटाचो, आनी ते स्पिरिटाचो कोटा मॉनिटर करपाक तेंचे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसता. तो चड तेन्ना त्या कोटाच्या भायर वचूंक जायना. ते स्पिरीट यूज करता त्या कोटा भितरूच हें करूंक जायना, ते भायर वचूंक जायना. हे कोटाचो ओवर यूज करता आनी एक्सायज इन्स्पेक्टर हेजेर उग्गे आसात. आनी हे सगळें चल्लां ते सगळें एक्सायज डिपार्टमेंटाचे सगळे मॉनिटरिंगान चलता. आनी गोंयसून म्हणटा तो ट्रेनींतल्यान बी सगळो सोरो वयता. आनी तेंच्यांनी म्हटल्यार कितें वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान पासून एक वायन शॉपाक कितें तेंच्यांनी एक होलसेल वायन लिकराक खंय तरी वायल्ड लायफ सँच्युरीन हें दिलां. थंयसून रानांतल्यान पासून लिकर स्मगल जाता. आनी दुसरो म्हणटा तो तुमकां खबर आसलें, ओपोजिशन म्हणटा ते आमी युनायटेड आसा, पूण विजय सरदेसाय हालीं मातसो नाराज आसलो. पयलीं म्हटलेलें युनायटेड ओपोजिशन इज नॉट युनायटेड म्हणून. आनी एक मदीं तेणी काँग्रेसींतल्यान पयस वयता कसो दिसलो. तेणी म्हटलेल्या पासून आपूण काँग्रेसी बरोबर आसा. समज काँग्रेसीक दिसता युती मोडची म्हणून, काँग्रेस मेकळी आसा. आतां हेंचे भितर पॅचअप करपाक, विजय आनी काँग्रेसी भितर पॅचअप करपाक अमित पालेकरान आतां फुडाकार घेतला. तेणीन मध्यस्थी केला. तो म्हणटा कितें, विजय इलेक्शनाक काँग्रेसी बरोबर युपीचो हे आसलो, इज अ घटक पक्ष म्हणटा तो युपीएचो. आतां तीच मतींत घेवन तेणी असो युपीएचो आपूण हे आसलो म्हणून, भागीदार आसलो म्हणून, युती भागीदार देखून तेणी इंडिया अलायन्साचो सुद्दां तेणीन घटक जावचो अशी सुचोवणी ताणी दिला. आनी समज कितें मतभेद आसात, ते मतभेद गैरसमज आसात, ते एकठांय मेळून पयस करया. आनी जे समज भाजपा आड झगडटले आसत जाल्यार युनायटेड ओपोजिशनाक सगळ्यांक एकठांय येवचेंच पडटलें जाल्यार उपाय ना. ताका लागून गैरसमज आसा ते पयस करया म्हटलं. आनी मदीं अशें हे पासून जाल्लें, वेंझीनी पासून विजयाचे आरोप केल्लो. वेंझी ओपोजिशन एम एल ए, विजय ओपोजिशन एम एल ए. पेडणी झोनींग प्लॅन जेन्ना विशय गाजतालो, वेंझी विजयाचेर चडलो. 16 बी काडून विजय हितून इनवॉल्व आहा म्हणून. देखून ओपोजिशन झगडटा. आनी विजय म्हणटा पूण लोन ओपोजिशन युनायटेड ना. पूण हितून कितें कळटा, कितें तरी भितर शिस्त आनी ओपोजिशन खंय तरी एक तांकां समज दिसता एकठांय येवंक जाय म्हणून. सो दे शूड रियली मेक सम अमेंड्स विथीन देम. थँक्यू. थँक्यू समीर. खरेंच खूप महत्त्वाची बातमी दिल्या बद्दल. आता आमी समिधा कडेन या. समिधा, आयचो निवाळती. आयज हांवें बातमी केल्या ती खासा दिव्यांग व्यक्तीं खातीर केल्ली आसा. तर शिक्षण, भलायकी आनी रोजगार सारकिल्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्या येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर आतां दिव्यांग भुरग्यांक दिव्यांग प्रमाणपत्रा सयत तांकां UDID कार्ड सक्तीचें केल्लें आसा. आनी हे विशीं सगळीं सरकारी खातीं मागीर सगळ्या महामंडळां तशेंच सगळ्या सरकारी संस्थांक परिपत्रक जारी करून कळीत केल्लें आसा, जेणे करून सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींक सगळ्या येवजण्यांचो बेस बरो लाव घेवपाक मेळटलो. तर ही पुराय बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनाक. थँक्यू समिधा. तर तुमकां ह्यो ज्यो पुराय बातमी पळोवपा लागून 7 PM लायव्ह बुलेटीन पळया. आनी म्हणजे ती पुराय बातम्यांक लागून, अपडेटाय लागून आमचो इंस्टा, फेसबूक सगळ्याचेर फॉलो करा आमकां. सो कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडलीं नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.